मडगांव सिनेलता लागसार आशिल्ल्या पोरण्या आंता होली फामील इमारतीचो भाग कोसळ्ळो। 2 सप्तकां फाटीं ह्याच इमारतीच्या गॅलरीचो भाग कोसळिल्लो। घडणुके वेळार थंय कोणूच नाशिल्ल्यान देवादयेन कोणाकूच दुखापत जावंक ना। 24 तारखेर मेयाच्या मडगांव सिनेलता कडेन एक बिल्डिंगेचो पार्ट गॅलरीचो जी होली फॅमिली बिल्डींग आसा ओल्ड बिल्डींग ही कॉलेप्स जाल्ली आनी आयज परत ताजो जो रिमेनींग पार्ट गॅलरीचो तो कॉलेप्स जाल्लो आसा। कोणाक कॅज्युअलिटी जाली ना, कारण म्हणजे हांगा सगळीं दुकानां जी आशिल्ली ती बंद आशिल्ली, हांगा चड मुवमेंट उरना रातचो। सकाळीं जर जालो जाल्यार कितें अनर्थ घडपाक शकतालो। लकीली दाम बाबाच्या कृपेन हो अनर्थ टळिल्लो आसा। सद्याक हांगा पुलीस जे मडगांवच्या PI आनी ताजो स्क्वॉड जो आसा तो पाविल्लो आसा आनी ताणें ही बिल्डिंगेचे जे हे आसा ते सीज केल्ले आसा। पूण हो जो इश्यू आसा तो गंभीर आसा, कारण ही 24 तारखेक एक पार्ट पडिल्लो आनी आतां ताजो दुसरो पार्ट पडलो। मडगांवच्या बिल्डिंगाचो इश्यू हो वाडत आसा। एक बिल्डिंगाचो पार्ट जो आसा तो कॉलॅप्स जायत आसा। ही तिसरी घडणूक सद्याक। पयलीं म्हाका दिसता 23 तारखेक पयली घडणूक घडिल्ली जी पिपळा पाडा कडेन घडिल्ली। एक ओल्ड बिल्डिंगेचो स्लॅब कॉलेज जाल्लो आनी ताजे नंतर 24 तारखेक ह्याच बिल्डिंगेचो स्लॅब न्ही म्हणजे गॅलरीचो पार्ट जो आसा तो कॉलेप्स जाल्लो। ही परिस्थिती बिल्डिंगेची खूब वायट आसा आनी ऑपरेशन करपाची परिस्थिती ना। आतां प्रशासन कितें हाजेर निर्णय घेतलो हाजो सगळे मडगांवकार आनी बाकीचे हांचो हे आसा। पुर्तुगीजकालीन बिल्डिंगो आनी ताचें पडपाचें प्रमाण जें आसा तें वाडत आसा। सद्याक 3 घडणुको घडिल्ल्यो आसात। आतां तरी प्रशासन जागे जाता। एक्चुअली म्हणपाक गेलें जाल्यार प्रशासनान 22 बिल्डिंगो ज्यो आसात त्यो डिक्लेअर केल्ल्यो की अनसेफ बिल्डिंगो म्हणून। हाजेर कोणेच कारवाय केलना। आतां तरी कारवाय जातली आनी मुखार जो अनर्थ जावपा तो टाळटलो अशें आमी मागया देवा कडेन। गोमंतक टीवी खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मालकेन।